welcome to Prudent News. Now look at the headlines. Sada jail inmates live luxurious life. Drugs, tobacco illegally sold to prisoners. Television, mobiles and videos permitted. This is the video evidence, a Prudent Media special report. Government completes 1 year. Cabinet ministers agree that enough has not happened towards zero tolerance to corruption. Prudent special debate. Public satisfied with assurances of Parrikar, hopeful of continuation of schemes in future, awaiting budget presentation by the government. Major fire breaks out at Nesai scrapyard. Fire dozed off by 8 fire brigades. Loss in lakhs. Owner claims establishment as illegal. And Madhav Jadhav beaten brutally by Pedne locals. Gets discharged from district hospital. Gets home with injuries on body. Parents of Jadhav demand inquiry and justice. Now the news in detail. Prison is heaven on earth, claims the prisoners from Sada sub-jail in Vasco. They have all the luxuries available in the prison. May it be bidi, chuna, tambaku, charas or ganja, they have it all. They live a luxurious life with television, radio, mobiles, mattings, beds and everything that a normal person would want to have for a living. Authorities always denied existence of such activities in jail. Now, here comes a video evidence, a sting operation video from inside the jail, a mega exclusive. Are you surprised with the video? The prisoners in Sada jail are happy as the authorities have permitted easy access to luxuries inside the prison cell. कुछ काम करता हूँ, इलीगल काम धंधे कर रहा हूँ मैं अंदर। क्या चाहिए? बोल क्या? मैं ड्रग्स बेचता हूँ, उसमें गांजा है, बाद में उसमें चरस है। चरस से नशा करने का दवा है जो जेल में 5,000 में बिकता है। They boast they are involved in this illegality with the blessings of higher-ups. They are even permitted to sell drugs to the other prisoners. They also claim that the jailers get commission from this narcotic business inside the jail. जो मोबाइल फोन है इधर, ये उसका चार्जर है, फिर उसको कनेक्ट करके जेल में मैं चलाता हूँ। ये जो हमारे मोबाइल में AVI फॉर्मेट ये जो है, ये दोनों पिन टीवी को जाता है, दोनों पिन टीवी को जा रहा है और ये मोबाइल को जाके हम लोग गाना सुन सकते हैं या कौन सी मूवी भी हम लोग देख सकते हैं। और ये लोग आप कैसे देख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3,100 रुपया है जो आज मैंने वो सामान बेचा है आज के दिन। Have a look. They have bidi, chuna, tambaku, charas, ganja and everything else needed to call the prison a heaven for inmates. गवर्नमेंट का आप लोग क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े टॉप ऑफिसर जो जेल अथॉरिटी से मेरे को कनेक्टेड है, जैसे कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जेलर लोग मेरे को ये सब माल देते हैं। आधा पैसा हम लोग खाते हैं, इसमें से मेरे को भी कमीशन मिलता है। They also show how they have access to the mobile phones with charger and electricity connection. They also speak about how they watch feature films and videos in the jail, something that authorities have denied time and again. तो मैं यही मौके का फ़ायदा उठा या गांजा चरस कुकिंग का मैं धंधा करने को सोच रहा हूँ। जेल में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। जेल में बहुत तरह का धंधा चल रहा है।
This video is a slap on the face of all those authorities who denied presence of such activities in jails. This is the state of affairs. This is the situation where criminals are meant to improve their behavior. Bureau Report, Prudent. Although the BJP-led government has completed 1 year, government has not done enough on its assurance of zero tolerance towards corruption. In a special program organized by Prudent, cabinet ministers agreed that there is lot more to be done on this front. This program will be telecast on Wednesday at 7 p.m. and 10 p.m. सरकार आयिल्ले तेन्ना सरकारान सांगिल्ले zero tolerance towards corruption, and this is practically treasury bench sitting here. So zero tolerance towards corruption जाला काय आनी जावपाक जाय? आनी जावपाक जाय. आनीक जावपाक जाय. जाला काय आनी जावपाक जाय? आनी जावपाक जाय. आनी जावपाक. सुरवात तरी जाली अशें मानता तुमी? हय, बरेच कंट्रोल जाला. बरेच कंट्रोल जाला. पण आनीक जावपाक जाय. आनी जातले मुखार जातले. डेफिनेटली आनी बरी कडकसाण येवपाक जाय आनी ती येयल्यार सगळे जाग्यार पडटले. आनी कडकसाण येवपाक जाय. डेफिनेटली. शेट बाब, झिरो टॉलरन्स जाला आनीक जावपाक जाय कितली जावपाक स्टार्ट जाला. प्रोसेस स्टार्ट जाला टू सम एक्सटेंट. We have reached to some level. त्याच्या पुढे वचून आणि खूप जावपाक. सरकारची घोषणा किंवा दृष्टिकोन हो भूमिका ही 5 वर्सां खातीर आसता. त्यामुळे पहिल्या वर्सान ती पूर्ण जाताच अशी ना. पूण त्या दृश्टीन निश्चितपणे पावलां पडल्यात. खूब जाणांचे जळफळ पडल्यात. हे मेले खायनात आनी आमकांय खावंक दिनात. हें आयकूंक येता पावलो पावली. म्हाका दिसता झिरो टॉलरन्स जावपाक थोडोसो वेळ वयतलो. आदल्या काळात कोणाक ही संवय पडून गेला तर साधारण ओव्हरनायट चेंज जावपाक मुश्कील आहा. आमी म्हणटा की कोण तरी मंत्री किंवा आमदार पयशे घेता म्हणून तो करप्ट जालो. आपलें काम जावपाक जाय म्हणून पयशे दिवपी लोक. हांगर करप्शन हे पिवनाचे हेतून पासून हे चल्लां. ताका टायम लागतलो. टायम लागतलो न्हू. तेका टायम लागतो ना. शेवटी करप्शनतल्यान जो देणारो आहा तेणीय सुदरवपाची गरज आहा. म्हणटकच सरकारचे इरादे जे आसात ते स्पश्ट आसात म्हणून ताका हांव फूल मार्क दितलो की सरकारचे इंटेन्शनाक फूल मार्क आसा. अचिवमेंट जो आसा इज स्लोली इट इज ट्रायिंग टू अचीव इट. BJP-led government has completed a year after coming to power. How are people judging this government? Our reporters spread across the state asked people this question. Aam Aadmi feels that working of the government is satisfactory. They are hopeful that government would continue its schemes. Public is also anxious on presentation of the budget by the government. घरान आतां कोणाचो आधार ना तांकां दिवचें केला तेणी कितें. मनशाक घरान एके बायलेक 1,000 दिवचो केला. अशें येवजणी तेणी खुबशे केल्ले आहा. आनी केन्नाच आमकां मेळोंक ना. आनी ह्या जाता गव्हर्मेंट येयल्याक आमकां मेळटा. हेजे पयलीं जे सरकार आसले तेज्यान बी स्कीमी करूंक जाताले पण तेंच्यांनी करूंक ना. आनी केल्यार पासून ते आमकां मेळूंक ना. आनी आमकां एजंटान पयलीं आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें कितें गोंयान 11 रुपया पेट्रोल देंवयतलो म्हूण तेज्यानी सगळ्यान पयलीं 1-2 म्हयन्या भितर ते देंवयले. ते मायनिंगाचे सेटबॅका लागून काही गोष्टी जावपाक पावूंक ना. आनी हांव एज एक रेस्टॉरंटार म्हाजें एक रेस्टॉरंट आहा आनी आमकां खूब इफेक्ट जाला हेच्या बिजनेसी बाबतींत. आनी आमी हें चिंतात कितें हे बजेट हे जे फायनान्स आतां बजेट जातलें तितून आमकां मातशें कन्सिडर करपाचें जे मायनिंग इफेक्टेड एरियाज आहा तांकां. सरकारान वृद्ध लोकां खातीर जे पळय ताणें अनुदान वाडोवन दितलो म्हणिल्लें तें ताणें उतर पाडलें. म्हणजे एक वटच्यान दिल्ल्या आश्वासनां सर्वसामान्य जनते कडेन ताजो बेनिफीट पाविल्ल्यान ते निश्चितपणान अभिनंदनाक पात्र ठरले आसा. अनेक उद्योगीक क्षेत्रां गोंयांत उबी जावंक जाय कारण नवो भुरगो शिकता त्या नवे भुरग्याक हांगा उद्देग हांगा काम धंदो मेळूंक जाय. गव्हर्मेंटान जायत्यो स्किमी हाडल्या त्यो थोड्या लोकां कडेन पावल्या थोड्या लोकां कडेन पावना. त्यो सगळ्यां कडेन पावचे अशें हांव गव्हर्मेंटान फुडें बरी कामगिरी करची अशें मागता. त्यांनी जी काही सुधारणा केल्या एका वर्षात काय सुधारणा जास्ती होत नाही पण जी सुधारणा केला ती खरोखर कौतुकास्पद आहे. निकतेच ह्या वरात हें सोंपात येता BJP सरकाराचे तेन्ना आनीक 4 वर्सां उरलेलीं आहा. ह्या 4 वर्सांक आनीक खुबश्यो बारीक लोकांक BJP सरकार योजना चालीक लायतलो अशी आमकां आशा आहा. It's time for a short break. Stay tuned.